ही फातोड्डेची सोसायटी. रमेश नायक खंय फाटली 53 वर्सां ही सोसायटी चलयता. बरड तांदूळ जमनीत वता वता थंय हुंदराची बिळा आनी हांगचो तांदूळ लोक खातात. कीड सुण्या कीड पडले तेशको कीड पडप अशें तांदूळ आसलेले. काल हांवें परत दिले आनी पयशे तेका परत दिले तेणें म्हाका. आयज हांव परत येयलें कितें गरज आहा म्हणून तांदळाची तांदूळ नाय म्हणून. आयजूय येयले आयजूय बरड आहाय. आतां आमी मनशां आमी गव्हर्मेंटा हितू पयशे हारी कोते बट आमी एशे कोन्न तांदूळ मेळटले आमचे सोड आमच्यान दुसरे देखो हाडटा ते जाय जाय गरीब आहाय ती गरीब कितें हाडटली हें तांदूळ हाडटली. ओद्दी कोण उलोवपा सोद नाय कोण उलयतलो ओद्दी भितर गव्हर्मेंट हें करतलो तेंय बंद करीत पूण आमी झगडों जाय तो कामां मुट्टे. हो हांगासरलो कामगार ताकाय संवय जाल्या. तोंडार मास्क घालून तो फक्त आपल्या पोटा पाण्याचो विचार करून तोंड धांपून आसता. बाबा हे तांदूळ तुमकां केस कोन येता हेचे येताय तांदूळ घेता म्हणलें हे सगळे बोरड पडला मरे गोडावनान तेणी वखद मारून दिलें आमी कितें करतले आशिल्लो उंदीर बीळ मारतात उंदीर हुंदीर आसा तुमगे सोसायटीन म्हणजे ते असतात न्हू ते बीळ मारता बुराक मारला हुंदरान हय हय आनी हुंदीर वयल्यान बी भोंवता आसता तुमगे हय वयल्यान भोंवता. ताच्या फुडलो सोसायटीवालो सगळ्या नागरी पुरवण खात्याच्या माथ्यार मारून तो असलो सबस्टँडर्ड माल विकूंक मेळटलो. सिव्हिल सप्लाय दिता. सिव्हिल सप्लाय तुमी बोराडाचे दिला तुम्ही कितें करपाच न्ही थंय वचून करा आमकां कांय लागना तें आमी फक्त पयशे घालता आनी हाडटा ते कितें जाता तूं ताका सांग. पूण लोक व्हरता तशें तांदूळ लोक व्हरता आमी तांकां सांगता अशेंच करता ते एक्शन घेना कारण ते गव्हर्मेंट न्ही फूड एंड ड्रग्स एक्शन घेयना. पूण तूं ताका विचार मरे गुदांवांतच तें अशें आसा तो गुदांवांतल्यान येता आमी ओनर न्ही आनी आमी गव्हर्मेंट सर्वंटूय न्ही. हे इतल्यार सोंपना. ताणें खबरापत्रांतले बातम्यो दाखोवन पुरावेच टेबलार दवरले. पळय हे सरकारी गुदामां करडी नजर हे गुदामांतूच कितलेशे टन गोवाक बरड पडला तर फक्त हें कितें जालां गोवा म्हणजे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन तशें ट्युरिस्ट जे भोंवता पूण ते तांदळ आनी गोवा लागूना फक्त ते कितें करता हे बार्दन स्पेशलिटी ते लागले तांगेले. जर तशें आशिल्लें लोक घेवपा नाशिल्लो सांगपा म्हणजे ते खावपा सारकें योग्य आसा ते फक्त ते भायले भायर भोंवता. नागरी पुरवण अधिकारी सांगता ते प्रमाण सोसायटीवालो उलयता ते सारकें न्ही. ताची सोसायटीचे एक्शन घेवपाची तयारी. ना गोडावनान कांय ना गोडावनान आमी फूल चॅक केला लास्ट मंथ 31st हांवें इन्स्पेक्शन देखून केलां काय बरड बी कांय ना गोडावन क्लीन आसा विथआउट एनी दिसता बरड बी कांय. पूण तुमचो बोरड पडला तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें कितें इन्स्पेक्शन करून हें करता चॅक करता ते कशें ते बरड पडला ते एक्चुअली तेंच्यांनी फस्ट इन फस्ट आउट करूंक जाय. फस्ट येता माल येता ते फस्ट दिवपाक जाय म्हटल्यार बरड पडचें ना ते ओल्ड स्टॉक आसा म्हणून जाता आसतना ते चॅक करता. खूबसो तेंचे स्टॉक आहा ते कडेन पूण सगळ्याक बरड पडला. आपल्या बड्डल्ल्या म्हालाचे जस्टिफिकेशनाक सोसायटीवाल्यान नागरी पुरवण खात्याच्या कारभाराचेर मिडिया रिपोर्टाची फायलूय करून दवरल्या. फायल करूंक बरे कश्टय घेतल्या. ह्याच कश्टांनी सोसायटी जाग्यार घाल्ली जाल्यार 4 लोकांक तोंडान मनशांनी खावपाचो तांदूळ पडपाचो. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस.